म्यूट कर म्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माताजी धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐकून येता माताजी? बाय बाय ऐकत प्रभु जी. ओके, तुम्ही माझी स्तुती केली ती खूपच केली ती आहे माशी दुसरे वर्ड माशी ती कमी करा कित्याक हांव तितलो पात्र ना. तरी तुमचे सगळ्यांचे देव बरे म्हणून हांव हे माझो प्रयत्न करता भागवतमाचो अध्याय खंड 10 जे कृष्णाची स्तुती असता ते चर्चा करपाचो प्रयत्न करता. तुमचे सगळ्यांचे म्हाका आशीर्वाद गावचे, आमच्या गुरुजनांचे गावचे ही मागणी करून प्रयत्न करता. जो हांव जे कितें सांगता ते भक्तीन कोणाक तरी मार्गदर्शन जावचे म्हणून ही भगवंताडे आणि गुरुजनांकडे प्रार्थना करता आणि सुरू करता. हरे कृष्ण. तर आयचो टॉपिक आहा भागवतमान तो 10 स्कंद कृष्ण बुका वयल्यो. तितून लीला असा शंखचूड वधाची आणि मणी शंखमणी जो असा तो भगवंतान कृष्णान शंखचूडाक मारल्या उपरांत कोणाक दिलो आणि कित्याक कोणाक दिवंक ना हेच्या बद्दल आम्ही चर्चा आज करूया. यक्ष यक्ष म्हणजे कुबेरचे अनुयायी आहा. जसे ते यक्षांचो लीडर असा कुबेर जो आमच्या सगळ्या लक्ष्मी बरोबर सगळो आपलो देवतांचो खजाना सांभाळपी यक्ष आमचे कुबेर त्यांचो एक अनुयायी शंखचूड त्याच्याबद्दल आज चर्चा करूया. शंखचूडाचो मेन प्रॉब्लेम असलो अहंकार. आणि अहंकार कित्याक असलो की त्याच्या ताळयेचेर एक मणी असलो. ते मणी खूप पॉवरफुल असलो आणि तेजो तेका अहंकार झालो. त्या अहंकाराचो परिणाम किती झालो ह्याच्या बद्दल आज आम्ही चर्चा करूया. ही चर्चा सुरू करपा पयली 2-3 भागवतम आणि बाकीचे पुराणांत पळयत जाल्यार शंखचूड नावाबद्दल 2-3 संदर्भ आढळटा. एक शंखचूडाक कृष्णान मारलो, एकीकडे शंखचूड जालंधर की वृंदा देवी याच्या संदर्भात मागीर सती भंग पावन जाल्या उपरांत शिवजीन मारलो असो असे 2-3 चर्चा वेगळे वेगळे आढळतात. त्याचो इतिहास एकीकडे तेका सुदामा म्हणटा, एकीकडे तेका श्रीधाम म्हटलेले असा. आम्ही हो संदर्भ आज चर्चेक घेता तो फक्त भागवतमाचो 10 स्कंदा वयसून ज्या जाग्यार हे यक्ष म्हणजे शंकाचूडाक भगवान श्रीकृष्ण मारता. भगवान श्रीकृष्ण तुमका खबर असा जन्म कर्म च मे दिव्यम य वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन. भगवंताचे लीला भगवंताचे जन्म कर्म हे दिव्य असा आणि प्रत्येक लीले फाटल्यान कितें तरी हेतू भक्ती प्रमोट करता हे भगवंताचे कार्य असता. साधारण मनशाक ते साधारण दिसता, ते शुद्ध भक्त असा ते असाधारण दिसता आणि तितून ते रास घेता आणि आपली आध्यात्मिक प्रगती करता. भगवंताचे सगळे कार्याचो हेतू हेच असता की प्रत्येक जीव आपलेकडे येवचे व भगवंताक कितें असता धोरणं असता भगवंताची म्हणून वेगळे वेगळे लीला भगवंत करतात. 5000 वर्षा पयलीं हांगा भगवंत येयल्ले पृथ्वी तलाचेर अवतरीत जाल्ले तितूंतलीच ही कथा असा. तेजेर आम्ही आज चर्चा करूया. जेन्ना होळीचे दीस ह्याच म्हयन्यान जाले फाल्गुन म्हयन्यात होली आम्ही आता हालींच ह्या 2 दिसांक होली सेलिब्रेट केली. होलिका कित्याक म्हणटा लोकांक खबर ना. एकूच मिनटान हांव इंट्रोडक्शन सोंपयता. होलिका म्हणजे एक हेजी भयण आसली हिरण्यकश्यपूची आणि तिका वरदान असलो की अग्नी तिका जळो शकना म्हणून. हिरण्यकश्यपून प्रल्हाद मारपाक खूप प्रयत्न केले आणि शेवटी आपले बहिणी होलिकाक आपयले आणि सांगले प्रल्हादाक अग्नीन जळय म्हणून. लाकडांचे व्हडले होमकाण केले. होलिका भितून प्रल्हादाक घेऊन गेली आणि उजो पेटयलो.
कांय क्षणांक उजो इतलो पेटलो की प्रल्हाद जो नारायण नारायण म्हणटालो तेका तेजो कांयच ध्यास लागोंक ना. पूण होळिका जळपाक लागली. तेन्ना होळिकान ब्रह्माजीक आव्हान केलें. ब्रह्माजी ते प्रकट झाले. ब्रह्माजी म्हणपाक लागले, आपूण तुका वरदान दिल्लें की अग्नी तुका जळोवं शकना म्हणून, पूण ह्या वरदानाचो तुवें दुरुपयोग करून विष्णूच्या भक्ताक सतोवपाचो प्रयत्न केलो, तेका जाळपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून माझे वरदान हे इफेक्टिव्ह जावंक ना, परिणाम स्वरूप जावंक ना. आता हेच वरदान तुका तुझ्या आंगलड येतले आणि तू जळून भस्म जातले. सो ज्या जाग्यार भगवंत कृष्ण आणि हरिनाम चलता तेन्ना भगवंताचे तांकां सदैव आशीर्वाद असता, तशेंच देवी देवतांचे आशीर्वाद असता. तर हे हालींच होळी झाली. लोकांक होळिका होळी होळी म्हणून सगळे साजरे करतात, पूण कृष्ण राधा लोक विसरलेले आसा. हे कलियुगाचो प्रभाव आसा. तर आम्ही आमच्या परत स्टोरीचेर येवया. ह्या फाल्गुन म्हयन्यात एक रासलीला चललेली. तर रासलीला म्हणजे आम्ही लोक अभक्त, जेका ज्ञान ना, ती वायट नजरेन पळयता. जाणा जावपाक जाय. जेन्ना रासलीला जाल्ली तेन्ना कृष्णाचे वय 8 वर्साचे आसले. आणि 8 वर्साचे असताना भगवंत बलराम सहित तांकां आकर्षित करतालो, जेणे करून तांकां प्रेमाचो बहार बर्साव करपा खातीर. तेन्ना ह्या धर्तीचेर पृथ्वी तलाचेर ही रासलीला किंवा दिव्य नृत्य चालू असताना थंय यक्ष म्हणजे जो आम्ही शंखचूड मणी म्हणटा तो थंय येयलो. जेन्ना नृत्य चालू आसल्या एकदम उच्च स्तराचेर पावले, गोपी सगळे भाव विभोर झाले, तेन्ना शंखचुडान रावणा सारखी परिस्थिती आणली आणि रावण जसो सीतेक पलायन करून गेलो तसोच हे शंखचुडान ह्या स्त्रियांचे म्हणजे गोपींचे हरण केले. हरण केल्या उपरांत गोपीन कोणाक उलो केलो तर कृष्ण. एक भक्त असता तो सदैव कृष्णा शिवाय कोणाक उलो करिना. हे आमकां गोपी शिकयता. तेन्ना कृष्ण 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 म्हणून उलो केले तेन्ना कृष्ण बलरामांक कळ्ळें आणि बलराम आणि कृष्ण त्यांच्या शंखचुडाच्या फाटल्यान रावले. इतल्या फाटल्यान धांवता 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 काही शाळा कळ्ळें शंखचुडा की आपलो काळ लागीं पावला म्हणून. तेणी त्या स्त्रियांक गोपिकांक थंयच सोडले आणि फुडें धांवत रावलो. कृष्णान सांगले बलरामांक, तूं हेंचें रक्षण कर, आपूण थंय फुडें वयता आणि तेजो संहार करता. कृष्ण परत तेजो पाठलाग करीत करीत एका टायमार कृष्णान तेका घट धरलो आणि एकूच मुठीचो प्रवार केल्या उपरांत तो शंखचूड आसा, यक्ष आसा, तेजो देहांत जालो, मरण पावलो. आणि तितूनसून तेणी तो मणी दवरलेलो, सुंदर असो मणी तो काढलो. काढल्या उपरांत हो मणी आता कृष्ण सगळ्या हेंका देवी गोपिकांक दिसतले की कृष्ण आमकां खूब प्रेम करता. माझ्या शिवाय कृष्ण रावो शकना आणि कृष्णा शिवाय हांव रावो शकना. तेन्ना सगळ्या गोपींक दिसताले की कृष्ण हो जो मणी आसा तो म्हाकाच दितले म्हणून. पूण ही अपेक्षा आसा ती कृष्णान तेंची भंग केली आणि तो मणी काढलो आणि आपल्या व्हडल्या भावाक म्हणजे बलरामांक दिलो. आता प्रश्न उठता की कृष्णान गोपींक कित्याक मणी दिवंक ना आणि बलरामांकूच कित्याक दिलो आणि बलरामान शेवटी तो कोणाक दिलो, हेच्या बद्दल आम्ही चर्चा करूया. ही भागवतमान व्हडली गोष्ट सांगोंक ना, विस्तार करून सांगोंक ना आणि प्रभुपादानूय हांगा व्हडले तात्पर्यानूय काय गोष्ट सांगोंक ना. पूण ह्या ज्या लीला भगवंताची आसा त्या लिलेच्या फाटल्यान हेतू भगवंताचो कितें आसा तो आम्ही समजपाचो आयज प्रयत्न करूया. आम्ही भगवंताचे भक्त प्रभुपादाच्या कृपेन वैष्णवांच्या कृपेन आम्ही भक्तीन येयल्ले आसा. तर भक्ती म्हणजे कितें? भक्ती म्हणजे अहितोकी कृष्ण सेवा, कसलीच अपेक्षा न करता भगवंताची प्रेममय सेवा करची. भक्ती म्हणजे आचार्य उपासना, गुरुची सेवा. भक्ती म्हणजे वेद ग्रंथ आदी यांचे श्रवण अध्ययन
करप आणि सतत या कलियुगान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भक्ती सुरुवात जाता ह्या गोष्टींनी. आणि सगळ्यात परम गुह्य ज्ञान म्हणजे हरिनाम. हरी मुखे बोला, पुण्यांची गणना कोण करी रे. पापी मनीस सुद्धा हरिनाम घेऊन पावन जाता. जसं वाल्याचं राम राम वाल्मिकी जाता, तसेच आम्ही या कलियुगात सगळे जन्मता क्षुद्र असा आणि आमका तर पवित्र जावपाक जाय. भगवंत मनुष्याच्या स्तरार येत जाय. तर प्रभुपादान सांगता कमीत कमी 16 माळा दिसाक करता तो मनीस स्तराचेर येता, त्याच्या उपरांत भक्ती सुरू जाता म्हणून. तर ह्या कलियुगाचं हरिनाम आणि भक्तीचं महत्व असा. त्याच्या आता फुडलो आम्ही श्लोक घेऊया. भगवंत कितें म्हणता. निर्ममो भगवद्गीताचो आम्ही अध्याय 12 जो भक्ती योग असा. सगळ्या हेच्या 18व्या अध्यायान उच्च मणी म्हणता तो भक्ती. हे सगळे ज्ञान दिला कित्या खातीर की प्रत्येक जीव भगवंताक शरण येवप, तेकाच म्हणटा भक्ती. तर भक्ती योग हो जो अध्याय असा 12वो अध्याय, तितून भगवंत सांगता आपल्या कोण प्रिय चड असा. हे 5 गुण तेजे असा, त्या प्रमाणे आपल्याक तो प्रिय असा म्हणून सांगता. तिथून एक श्लोक येता 12व्या अध्याय 13-14. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्मानो निरहंकार समदुःख सुख क्षमे. भगवंत वेगळ्या वेगळ्या गुणांन सांगता. निर्ममो निरहंकार. निर्ममो म्हणजे जो स्वामित्वाचो दावो न करता, हांव हांव हायेन केला व स्वामित्वाचो दावो जो करिना. आणि निरअहंकार म्हणजे जेका अहंकार ना, असो मनीस म्हाका सगळ्यात प्रिय असा म्हणून भगवंत सांगता. तर आता ह्या श्लोकान आणि हे जी लिहिलेन कितें संदर्भ असा. तर भगवान श्रीकृष्णान तेंका गोपींक हो मणी दिवंक ना, तेजे कारण कित्याक निर्ममो निरहंकार. जेन्ना खंयचीय गोष्ट मनशाक गावता तेन्ना तेका ऑटोमॅटिक अहंकाराची बाधा जाता. आणि जेन्ना अहंकाराची बाधा जाता तेन्ना एक जीवात्मा भक्त सुद्धा असत जाल्यार तो भगवंताच्या भक्ती पासून हळूहळू कमी जाता. कित्याक तेका स्वामित्वाचो जबाबदारी जाल्ली आसता. आपूण कोण तरी मोठो अशी भावतीक जाता. म्हणून अश्यो ह्यो गोष्टी भौतिक वस्तू आसा ती आमकां भगवंता पासून पयस व्हरता. आणि भगवंत कितें म्हणटा, एक वेळ माझो भक्त वायट आसा, चुकोन पाप केल्ले आसात, कितें काम वासना आसात, आनीक कितें आसा, ते सगळे गोष्टी, ते सगळे पाप आसात ते सुद्धा हांव सहन करू शकता. पूण जेका अहंकाराची बाधा आसा थंय हांव केन्नाच ना आणि तेका हांव केन्नाच माफ करिना. चोराक सुद्धा माफ करू शकता, पूण अहंकारा पासून हांव सदींच पयस रावता. तर भगवंताची ही गोपी आसा ती एकदम प्रिय आसा. आणि गोपींक सुद्धा भगवंत एक प्रिय आसा. जेन्ना एकदा अशीच रास लीला भगवंत गोपी वांगडा करताले तेन्ना ही गोपी असली तेंका दिसताली कृष्ण आमच्या म्हाज्या वांगडाच आसा, कृष्ण म्हाजोच. जेन्ना कृष्णाक कळ्ळें ही अहंकारान फुल्ल्या म्हणून, तेन्ना त्वरित कृष्ण थंयसून अदृश्य जालो. आणि तेंका मागीर कृष्ण ना तेन्ना भरपूर पिडा जाली. भक्ताक जेन्ना पिडा जाता तेन्ना भगवंताक सुद्धा पिडा जाता. अशी पिडा जावंक येना म्हणून कृष्णान तो मणी काढलो आणि बलरामाच्या हातीन दिलो. तशेंच आम्ही आता जगान हे जगता. शिवाजी महाराज आले लोक शिवाजी महाराज जय शिवाजी जय भवानी करीत आसा. पण शिवाजी महाराजान कोणाचो आश्रय घेतलो, जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचो घेतलो. जेन्ना शिवाजी महाराजान तुकारामाची परीक्षा पळोवपा खातीर भरपूर नजराणा धाडलो. नजराणा धाडल्या उपरांत तुकारामान महाराजान सांगले नको विषयाची परीक्षा,
आपल्याक हे विष दिसता, हे विष आपल्याक भगवंतापासून पयस करतले, तेन्ना हेची हांव परीक्षा घेवंक शकना. आणि अशें म्हणून तुकाराम महाराजान हे स्विकारूंक ना. अशे आचार्यापासून आमकां कळटा की आमी हे विष आसा ते सहज कितें करचे न्हू, घेवचे न्हू, खास करून भक्तीन. तर अशा गोष्टी जेन्ना आमकां भगवंतापासून पयस करता, तेन्ना भगवंतान जी भगवद्गीता सांगला त्याचो उद्देश सफल जायना. म्हणून ह्या लिलांनी भगवंत आमकां दाखयता की आमी कशे भगवंताची सेवा करपाक जाय हे दाखयता. अशें आनी एक ह्या हितून भागवतमाच्या 10व्या स्कंदान एक गोष्ट येता सामंतक मणीची. सामंतक मणी कोणाचो आसलो? सत्राजीत. सत्राजीतची पुत्री कोण आसा? सत्यभामा. सत्राजीत बऱ्यापैकी सूर्याचो उपासक आसलो. सूर्य प्रसन्न जावन तेणी सत्राजिताक मणी दिल्लो, सामंतक मणी. त्या सामंतक मणीचे अशें महत्व आसले की डेली तेजी पुजा केल्या उपरांत कितलेशेच भांगर दितालो. अशें केल्ल्या उपरांत तेजी भरपूर श्रीमंत राजा जालो सत्राजीत. पूण अशा मण्यांचो अधिकार असता राजाचो. तर कृष्णान सांगले हे सगळे आपल्या पिताश्री कडेन दी, आजोबा कडेन दी. तेणी आयकूंक ना. परिणाम तो सामंत मणीक मागीर राजान गेलो, हांव डिटेल वचना. मागीर जामवंती वांगडा, जामवंत वांगडा झगडी जाली भगवंताची. अश्यो खूब गोष्टी जाली. आणि सामंतक मणी खातीर एक बऱ्यापैकी भक्त अक्रूरसुराचो सुद्धा झगडी जाली. अक्रूरान सुद्धा तो चोरून येयलो. म्हणजे एका मणया खातीर भगवंताचे भक्त सुद्धा भगवंताच्या विरुद्ध भगवंताक विसरले. तर ही देवी सत्यभामा भगवंताचे 16,108 स्त्रिया, तितून प्रमुख 8, तितून रुक्मिणी सत्यभामा ही 2 नंबराचेर येता. सत्यभामाक जेन्ना बापूय आपलो इतलो श्रीमंत म्हणून ऑटोमॅटिक अहंकार जाल्लो. आणि एकदा नारदाक म्हणपाक लागली तू परत परत आपले स्वामीचे नाव घेऊ नका, आपलेच कडे आसूंक जाय. त्याच्या बदल्याक आपण तुका जाय तितले भांगर दिता म्हणून. जेन्ना ती तागडेक कृष्णाक एका सायडीक दवरलो आणि सत्यभामान साकांनी भांगर हाडून दुसरे तागडेन दवरले. तरी आसतना कृष्णाचे तागडी आसा ती सकयल आहली, भांगर वयर आहले. सत्यभामाक भांगर हाडीच रावली, थकली. तरी तागडी कृष्णाची 1 इंच सुद्धा हलोवंक ना. कित्याक सत्यभामाक अहंकार जालो की आपण कृष्णाक दौलतीन घेवं शकता म्हणून. त्यांना रडली आणि शरण गेली रुक्मिणीकडे. रुक्मिणीन सांगले आपण कृष्णाची तागडी वयर करता म्हणून. रुक्मिणीक कृष्णाबद्दल खूप प्रेम असलं. रुक्मिणी गेली आणि तुळशीचे एक पत्र हाडले आणि भाव ग्राही जनार्दन भगवंत आसा ताका भावान त्या सोन्याच्या थैलीचेर दवरले. जेन्ना कृष्णान हे पळयलें, जेन्ना कृष्ण एकदम वयर सरलो. तर ह्या लिले वचून तुमकां आमकां कळूंक शकता की कृष्णाक कसली गरज ना. कृष्णाक जाय कितें? भाव. आणि भक्ती म्हणजे भाव आमी व्यक्त करूंक जाय कृष्णा प्रती. आमी दिसता कृष्णाक आमी हे दिता, ते दिता, कितें दिता. पूण वास्तवीक पळयशी जाल्यार कृष्ण करोडो करोडो लक्ष्मी सेवा करता, अशी ब्रह्म स्तुती ब्रह्माची करता. तर ह्या गोष्टींनी आमी कृष्णाक घेवं शकना. आणि कृष्णान त्या खातीर वो जो मणी असलो तो तांकां दिवंक ना. तर कृष्ण आमकां दिसता की कृष्ण एकेडे म्हणटा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय. कृष्ण भगवंत केन्नाच कोणाचो द्वेष करिना, सगळ्यांक समान करता. कृष्णाक आपण कृष्ण म्हणटा आपल्याक सगळे प्रिय आणि जे माझी भक्ती करतात ते म्हाका प्रिय आणि हांवूय तांकां प्रिय आसा. पूण केन्ना केन्ना हे स्टोरी वचून प्रश्न पडटा की भगवंतान ते मणी जेंच्यांनी व्याकुळटान पळयताली की कृष्ण आमकां दितलो, तर कित्याक दिवंक ना? तर त्यांचे कारण म्हणजे ईर्ष्या आणि अहंकार, एनविनेस जातले. एनविनेस म्हणजे जर ते एका गोपीक दिले जाल्यार दुसरी गोपी आसा ती कितें करतली आसली? त्या गोपी बद्दल ईर्ष्या करतली आसली. ईर्ष्या आसा. आमकां एकदा भक्तीन आमी भक्ती करता, दुसरे भक्त आमच्या पेक्षा प्रगत तरेन भक्ती करता आणि आमकां सहजिकच ती ईर्ष्या जाता. वास्तवीक
भगवंताच्या भक्तीन अशी ईर्ष्या आसूंक येना, कॉम्पिटिशन आसूंक येना. हा, कॉम्पिटिशन आसूंक जाय. कशें? जर हांव म्हाज्या भितून कॉम्पिटिशन करूंक जाय. आज हांव सकाळी उठलो, फाल्यां आनीक बेगीन उठतलो, फाल्यां 16 माळा करतलो, आनीक वाडयतलो, प्रचार करतलो, प्रसार करतलो, वो आपल्या भितून जर कॉम्पिटिशन करीत जाल्यार कृष्ण भितून प्रसन्न जाता. ना की दुसऱ्यांक कमी दाखोवपाक, आपूण हुशार दाखोवपाक अशें करप ना. आता भक्तांचे सुद्धा स्तर आसा. कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम अधिकारी. तर भक्तीन आम्ही सुरवातीक येयल्या उपरांत हो भाव साहजिकच आमचे असता. कित्याक कितल्या जन्मांचे आमचे प्रारब्ध असे आसा, अहंकाराचो भाव आसा, अश्यो गोष्टी जाता. पूण क्रमशः आचार्यांच्या सेवेन किंवा अध्ययन करून ह्या गोष्टी हळूहळू क्रमशः हळूहळू कमी जातात. त्या खातीर सत्संग, भगवंताचो भक्तांचो सत्संग घेवप तितलेच गरज असता. तर ह्यो मणिया पासून ही स्टोरी जाता. आता फुडें आमी पळोवया की मणियाचे म्हत्व हे कितें आसा ते. अशे धन दौलत येयल्या उपरांत कितल्या जाणांचो नाश असता. जशे सीता माताजी आसा. सीता माताजी तुमकां खबर आसा. सीता माताजीन एकदा कितें केल्ले, वनवासाक जेन्ना असले तेन्ना सोन्याचे हरण दिसले तिका. तर रामान सांगले की सोन्याचे हरण म्हाका जाय. रामान सांगले कितें, सोन्याचे हरण एक कन्सेप्टूच ना, हरण सोन्याचे आसना. तरी तिने हट्ट केलो आणि हट्टा प्रित्यर्थ राम हरणाच्या फाटल्यान गेलो. ते वास्तविक कोण असलो हरण म्हणजे मरीची असलो. तर मरीचीक मारल्या उपरांत सगळी गोष्ट कळली. हेवटेन रावणान आपलो चोरी भाव असलो तो सिद्ध केलो आणि थंयसून सीता मैयाक पलायन करून येले. तर तेज्या उपरांत परिणाम कितें जालो, सीता माती हरणाच्या आसक्ती खातीर कितल्योशो ते रावणाकडे लंकेन उरची पडली आणि तिका वियोग झालो रावणा बद्दल, सॉरी रामा बद्दल. तर आमी हितूनसून ह्या गोष्टींसून आमी शिकोवंक जाय की आमी हे सगळी माया आसा, मोह माया आसा. सोड सोड माया सारी, जग हा हे नैश्वर्य, जैसी जाची करणी वैसे फळ देतो रेश्वर. तर संत आपल्या अभंगाने सुद्धा असे व्यक्त करता ही मोह माया सोड. अशी युगा युग धावत धावत गेली असा आणि आम्ही हांगात हे माझे शरीर, हे माझे कुटुंब, हे माझो देश, ही माझी संपत्ती, हो माझो धर्म, हे सगळे धरून आम्ही परत परत जन्म, मृत्यू, म्हातारपण, व्याधी या चक्रांत सापडलेले असतात. तर भगवंत सुद्धा अंतिम संदेश भगवद्गीतेन कितें दिता, सर्व धर्मान परित्यज केवळ माम एकम शरणम व्रज. माम एकम शरणम, केवळ म्हाका शरण यो. आम्ही सुद्धा खुबशे पळयता भक्तीन सुद्धा येयल्या उपरांत भक्त आसा ते अजूनही भगवंताची सेवा करतात. तरी असताना पूर्णतया निष्ठावान राहून भगवंताची सेवा करिना किंवा करता, पूण बरोबर देवी देवता किंवा आपले जे पयली कितें संकल्प आसा ते सोडूंक पळयना. अशें केल्ल्या उपरांत आमकां भगवंताची जितली प्रेममय सेवा आणि कृपा जाय ती प्राप्त जायना आणि आमकां भितून हळूहळू गोडी आसा ती कमी जाता. तर हे जे आसा गोपी आसा ती कृष्णाची कितें एकदम भक्त आसा. कृष्णाक ती एकदम प्रिय आसा आणि कृष्णा समजता की तांकां केन्नाच अहंकाराचे बाधा जावंक जायना. म्हणून भगवंतान तो मणी काढून बलरामाक दिलो. तुमकां एक हेच्या बद्दल सांगता. एकदा कृष्णान एक सॉंग केलें, आपूण सीक पडलो अशें सॉंग केलें आणि न्हिदलो, काय खायना जालो. सगळ्यांनी प्रयत्न केलो, वैद्य येयले, रुक्मिणी येयले, सगळ्यांनी प्रयत्न केलो, जाल्यार खंयच्याच प्रयत्नान कृष्ण सारखे जायना जाले. कृष्णान मागीर नारदाक सांगले, जो कोण म्हाका आपल्या पायाची धूल दिता ते धूल लायल्यारूच आपूण सारको जातलो, आपल्या कपलाक लायत जाल्यार. पूण कंडिशन एप्लाय, कंडिशन अशें आसा, जो कोण म्हाका आपल्या पायाची धूल दितलो तितले धूल आसा, तितले कण आसा, ताका नरकातली यातना भोगची पडटली म्हणून.
रुक्मिणीक विचारले, तू तुझ्या पायाची धूल दिता? ती म्हणाले, कृष्ण सारखो जावंक जाय, पूण आपूण नरकां वचूं शकना. कोणूच आयकूंक तयार ना. शेवटी नारद मुनी ब्रजधामान गेले, हांगा गोकुलान गेले आणि सगळ्या गोपींक सांगले कृष्ण त्रास जाता कृष्णाक, आणि कृष्ण बरो जावपाक जाल्यार हो एक उपाय आसा. पूण कंडिशन, तुम्ही धूल दितल्या म्हाका खबर आहा, पूण तूं त्या धुलाच्या कणा इतल्या फावटी नरकाची यातना भोगची पडटली. तेन्ना ह्योच गोपी, परमश्रेष्ठ भक्त गोपी सांगपाक लागली, कृष्ण द्वारकाक आसा आनी आमी हांगा वृंदावनान आसा. कृष्ण ना, हितूनच आमी नरक भोगता, आनी हेज्या पेक्षा व्हडलो नरक खंय आसतलो? कृष्णा खातीर आमी कितले फावट नरक भोगूंक तयार आसा. तेन्ना ही धूल न्हू, पाटले भरून भरून वर आणि कृष्णाचे तकलेचेर थाप, जेणे करून कृष्ण सारको जातलो. वो असा शुद्ध भक्तांचो भाव. त्या भाव पिड्या जावंक येना म्हणून कृष्ण जो मणी आसा तो आपले प्रिय भक्तांक दिवंक पळयना, जेणे करून तांकां अहंकार किंवा ईर्ष्या ही उत्पन्न जातली. आता हळूहळू आमी फुडें येता की ह्या गोष्टीन कृष्णान ही मणी कोणाक दिलो? तर कृष्णान हो मणी कोणाक दिलो? बलराम. बलराम कोण आसा? आदी गुरु आसा. बलराम कोण आसा? भगवंताचो इमिडिएट एक्सपान्शन आसा. जशे राधा राणी तशी बलराम इमिडिएट एक्सपान्शन आसा. बलराम हे प्रमुख गुरु तत्व आसा. गुरु शिवाय नचे ज्ञान. गुरु शिवाय आमकां ज्ञान गावों शकना. सगळ्या म्हणून सकाळी सुद्धा उठाना फुडें आमी संसार दावा नललीडलो का, प्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. वंदे गुरो, सगळ्या गुरूक आमी कितें करता? नमस्कार करता. भगवंताची सेवा करच्या पयलीं आमी गुरूक नमस्कार करता. गुरु हे माध्यम आसा आमकां भगवंता कडेन व्हरपाक. गुरु हे माध्यम, मिडल मॅन आसा आमचे आनी भगवंताचे गॅप आसा, पूल आसा तो भरपाक. भवसागर आसा ते पूल पार करपाक गुरु करू शकता आमकां. ह्या भवसागरान पार पडपाक जाय तर गुरु आसा. आणि गुरुचो प्रमुख आमचो जसो माझो महाराज, माझ्या महाराजचे महाराज प्रभुपाद, भक्ती सिद्धांत सरस्वती, अशी तत्व आसा ती लास्ट पळयता बलरामा कडेन. आणि बलराम हे प्रमुख गुरु प्रतिनिधित्व करता. जसे यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा नगती कुतोपी. या गुरु अष्टकामान सांगता की भगवंताचो भक्त प्रसन्न जाय जाल्यार भगवंत प्रसन्न जाता, आणि भगवंताचो भक्त प्रसन्न जायना, गुरु प्रसन्न जायना, आमकां गतीच गावूं शकना, आध्यात्मिक आमची प्रगतीच जावं शकना. म्हणून गुरु हो मार्गदर्शन आसा. तर बलरामाची आमी कृपा घेतल्या शिवाय आध्यात्मिक प्रगती आमची जायना. तर आमी अशें दिसता, थोड्यांक कितें दिसता की हांव भक्ती करता, हांव 16 माळा करता, पूण आमकां गुरु घेवपाची काय गरज ना. आता बाजारान खुबशे गुरु गावल्या, इजी करता. अरे थोडे रूल सांगता, फॉलो कर, कान मंत्र दिता. हे गुरु न. गुरु म्हणजे ज्याचो उगम कृष्णा पासून येवप तेका गुरु म्हणटा. कृष्ण जसो आमचो गौडीय संप्रदाय आसा, माधवाचार्य ब्रह्म गौडीय संप्रदाय आहा, जे माधवाचार्य आमचे आचार्य आसा, तेजे कडसून येयल्लो संप्रदाय हो कायदेशीर आसा. अशा गुरु शिष्य परंपरेन येवंक जाय. जसे आमकां हे ज्ञान कृष्ण भगवद्गीता प्रभुपाद दिता, ते गुरु शिष्य परंपरेन ज्ञान दिल्ले आसा. तसे भगवद्गीतेचे 14 अध्यायान भगवंत सांगता, एवं परम परा प्राप्तम इदम राज ऋषयो विदु सकालेन य नष्ट योग सकालेन य नष्ट योग तप परंतप. म्हणजे भगवंत कितें सांगता, हो गुरु शिष्याचे ज्ञान आसले ते योग गुरु शिष्यान परंपरेन येताले. पयलीं आपण सूर्यदेवान सांगले, मागीर ते मनुंक सांगले, विवस्वनाक सांगले, हे सांगून ते कालांतरान ते खंडित जाला.
म्हणून हांव हे परत रिपीट करपाक येता. पण भगवंतान सुद्धा हे ज्ञान आसा ते गुरु शिष्य परंपरेन दिल्ले आसा आणि भगवंताचे ज्ञान हे त्या लहरीचेर घेवपाक जाय. थंय भगवंत सांगतात तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्न. म्हणजे आम्ही त्या खातीर भगवंताच्या भक्ता कडेन वचोंक जाय. तो आत्मसाक्षात्कारी आहा. तेणी वास्तविक ज्ञान जाणलेले आसा, भगवंताक जाणलेलो आसा आणि असो आत्मसाक्षात्कार पुरुष आमकां व्यवस्थित ज्ञान दिवं शकता. जे आमकां हेवटेन तेवटेन आमची नांव व्हरचो ना जाल्यार सरळ भगवंत वैकुंठ गोलोक वृंदावन व्हरोंक शकता. अशा गुरुच्या मार्गदर्शनान आम्ही कार्य करूंक जाय. आणि बलराम हे जे प्रतिनिध्याचा फायनल कॅप्टन आसा, आदी गुरु बीन म्हणटा तेंका. जशे आम्ही खूप शास्त्रांनी पहिले आसा. हालींच आमचे पंढरपुराचे एक भक्त विख्यात नामदेव महाराज. नामदेव महाराज तर स्वतः भगवंताकडे उलयताले, बोलताले, भरयताले, सगळे करताले. पण भगवंतान सांगले गुरु विना नचेन्या. तू माझी प्राप्ती करतलो जाल्यार तुका शेवटी गुरु कडेन येवचें पडटलें. शेवटी नामदेव महाराजान उच्च कोटीचो भगवंताचो भक्त तेणी सुद्धा खेचराची पाय धरले. खेचरा आपलो गुरु म्हणून मानलो, त्याची सेवा केली. तर प्रत्येक जीवान गुरुची सेवा करूंक जाय पयली आणि गुरु वयसूनच आमकां आध्यात्मिक प्रगती जाता. चैतन्य भागवतान सांगला बलराम बिना भक्ती संभव नहीं है. म्हणजे बलराम शिवाय बलरामाची कृपा ना जाल्यार भक्तीची संभावना ना. भक्ती आम्ही मेळोवंक शकना. हा थोडे गुरु शिवाय थोडे भक्ती करता, पुण्य गाठता, प्रेम प्राप्त गावोंक शकना. अहेतुकी कृष्णाची कृपा गावोंक शकना. जशे आम्ही कर्म बरे करता, नाव घेता आणि कितें करता, गावतले आमकां पुण्य गावतले. म्हणून कृष्णाची वास्तविक दिव्य प्रेममय सेवा आसा ती गावाना. म्हणून आम्ही गुरु जे आमचे प्रभुपाद एक मंजरी आसा, एक तरेची गोपी आसा, अशांचे आम्ही पाय धरूंक जाय आणि भक्तीन अग्रसर जावपाक जाय. हे जाले चैतन्य भागवतम. तसे चैतन्य चरितामृत आदी 1.1.45 श्लोकान कितें म्हणटा, गुरु कृपा बिनु नाही भजना सिद्धी. गुरु के कृपा शिवाय भक्ती सिद्ध जायना. गुरुन तर आमकां कृपा ना जाल्यार भक्ती आमची सिद्ध जायना. जशें आतां सांगलें आमी उदाहरण नामदेव किंवा आनीक कोण. थोडे आमी कितें करता, आतां प्रभुपादाचे इस्कॉन मुवमेंटाक जॉयन जाल्ले आहा, भक्तीचो प्रचार करता. पूण थोडे प्रभुपादाक सायडीक दवरलेले आसा, कृष्णांक सायडीक दवरलेलो आसा आणि मोटिवेशनल स्पीकर चड जाल्ले आसा. आनी तेंच्या स्पिकिंगान, तेंच्या लेक्चरान बरे बरे डायलॉग्स आणि कितें पळोवपाक मेळटा आमकां. पूण कृष्ण खंय दिसना. आमच्या गुरु शिष्य परंपरेन सुद्धा येवन असे भक्त आसा. ते हळूहळू मागीर आमचे डेविएशन जातले. जसे प्रभुपान एज इट इज कसली फिलॉसॉफी लिला व्हडले व्हडले सांगूंक ना, फिलॉसॉफी सांगला जेणे करून आमी ठामपणान ते भक्ती करूंक जाय. तर अशा हितूनसून सुद्धा आमी आयकपाचे अशें सुद्धा भक्तांक कडसून अवॉइड करपाक जाय. मोटिवेशनल स्पीकर जगान खूप भरलेले आसा, पूण आमकां शुद्ध भक्त जाय, त्यांच्या आचरण जाय, त्यांच्या आचरणांसून आमच्या हितून परिवर्तन जावंक जाय. आमकां कृष्ण प्रित्यर्थ प्रेम जागृत जावंक जाय. अशें आमी आचार्य कोणाचे लेक्चर सुद्धा आमचे इस्कॉनांचे सुद्धा आयकतना अशा गोष्टींकडे आमी प्रायोरिटीन दिवपाक जाय. जर ह्या सगळ्या लिले वयसून लीला आसा, आमी सांगले होली सांगले, होलिका बद्दल सांगले. या कलियुगान लोक कृष्ण पासून पयस पयस वयता, पूण ह्यो लीला आसा त्यो लीला भगवंतान जन्म कर्म च मे दिव्य, ह्या लीला वयसून भगवंत आमकां लागीं हाडटा. भगवंत आमकां आपली प्रेममय सेवा प्रदान करूंक सोदता. होच ह्या सगळ्या भगवद्गीतेचो सद्या सार आसा. तो सार आमी समजोन भगवंताची, जे प्रभुपादान सुद्धा भगवद्गीतेचे भाष्य केला, जेणेकरून ते भाष्य ऐकल्या उपरांत प्रभुपादाचे शिष्य लोक भक्त झाले, भगवंताचे झाले. त्यान पयलीं कितल्याशा लोकांनी भगवद्गीतेचेर टिप्पणी केली, आपलो संसार चलयलो, पूण एक शुद्ध भक्त जावंक ना. कित्याक तांकां भगवद्गीतेचो सारूच कळोंक ना, भगवंताचो हेतू कळोंक ना, आनी तेज्या खातीर तेंच्यांनी पयशे केले पूण भक्त करूं शकले ना. तर असे आमकां प्रभुपादा सारखे आचार्य मेळ्ळा, त्याचे अनुसरण करून आम्ही भक्तीचो मार्ग सुरू करूंक जाय.
तर शंखचूड हे अहंकाराचं प्रतीक. आपल्या अहंकार आपण इतलो मणी असा, आपले भौतिक ऐश्वर असा म्हणून आपण त्या स्त्रींचे भोग घेऊन होता. हे अहंकाराचं प्रतीक आहे आणि अहंकारा असा ते कृष्ण त्याचा अहंकार हे करता. म्हणून कृष्ण सुद्धा खूपदा भक्तांक सुद्धा अहंकार कमी करपा खातीर एकदा त्रासान घालता, जेणेकरून तो अहंकार सोडून भगवंताक घेवंक जाय. आम्ही भक्त सुद्धा असताना एकदा आमकां खूप समस्या येता, तितून त्या समस्यान आम्ही समाधान समजूंक जाय की कृष्ण आमकां प्रिय समजता, कृष्ण आमकां आपल्या कडेन घेवंक सोदता म्हणून एकदा आमकां कठीणाई घालता, एकदा ज्ञान दिता. त्या ज्ञानांसून आम्ही भगवंताक लागीं सरता. भक्तीचो आधार असा हो प्रेम. भौतिक उपकार, शंखचूड मणी किंवा शामंतक मणी हो भक्तीचो आधार न्हू. हा, धन जाय, दौलत जाय, पण ते धन दौलत भगवंताच्या सेवे खातीर तेजे अर्पण जावंक जाय. तेन्नाच हे धनाचो खरा तरेन उपयोग जातलो. नाल्यार रावणा सारखे सुवर्णाची लंका आसा, पूण सगळे आपूण आसा, सुंदर मंडोदरी आसा, तिका सुद्धा विसरून इतलो भोग सीतेचो घेवंक सोदता आणि परिणाम जाता सुवर्णाची लंका सहित लाखो करोडो राक्षस ते मारतात. अशें जावंक येना. हे आमकां एक जीवनान अमूल्य सेवा भगवंताची करपाक एक प्रभुपादाच्या कृपेन जो मेळ्ळलो आसा, बलरामाच्या कृपेन जो मेळ्ळलो आसा, तेजो आमी लाभ उठोवंक जाय, जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय. तर हांव लास्ट हांगा येता की आता ही जो मणी आसा तो कृष्णान बलरामा कडेन दिलो. बलरामान तो शेवटी कोणाक दिलो, वो लास्ट गाभा आसा ह्या स्टोरीचो. तर सांगच्या पयलीं भक्तीचे रास आसा, पंच रास आसा. पयलो शांत दास, दुसरो दुसरो शांत, सांख्य, माधुर्य, हांव विसरलो. चवथो माधुर्य आणि सगळ्यान व्हडलो दास म्हणजे माधुर्य. आमच्या भक्तांक खबर आसतले रा. तर या रासांत वात्सल्यापेक्षा व्हडलो श्रेष्ठ रास आसा तो माधुर्य रास. आणि माधुर्य रासान भक्ती जे आसा तांकां माधुर्य रासान असा म्हणटात. ते सगळ्यान उच्च कोटीचो माधुर्य रास प्राप्त जाता, ती म्हणजे श्रीमती राधा राणी. ती बिन गुरुची एक प्रतिनिधी आहे. तर बलरामान काही काळानंतर हो जो शंखचूड मणी असलो तो राधा राणीक दिलो. कित्याक राधा राणी ही साधी भक्त ना. राधा राणी कृष्णाचे दुसरे रूप आसा, दुसरे आंग आसा. जसे एका नाण्याक दोन बाजू आसा, तशेंच दोन शरीर आणि एक आत्मा म्हणजे कृष्ण आणि राधा. तर हे समजूंक जाय आमी. तर राधा राणी कडे तो सुपूर्द केलो की राधा राणी या भौतिक ऐश्वर्यान मोहित जायना, तिका अहंकार जायना. अहंकार कित्याक जातलो, अहंकार तिका जावं शकना कित्याक तिका स्वता श्याम गावला. श्याम असताना हे कसले मणी किंमत आसा ह्या पृथ्वी तलाचेर, ह्या भौतिक जगतात, त्याचो कांयच व्हॅल्यू राधा राणीक ना. हे गुरु जाणता, गुरु बलराम. आणि बलरामान ह्या आपल्या ज्ञाना वसून वो जो मणी असा तर राधा राणी कडे दिलो. तर राधा राणी एक भक्तीचे प्रतीक आहा, गोपी भक्तीचे प्रतीक असा. पृथ्वी तलार आम्ही जन्म असा, आम्ही हे आध्यात्मिक जगताचे पृथ्वी तलार जन्म येवप म्हणजे आध्यात्मिक उन्नतीची एक आमकां लक्षण असा. फक्त आम्ही गुरुचे प्रसन्न करून अध्ययन करप, गीता अध्ययन, भागवतम अध्ययन हे करून व्यवस्थित भक्ती करीत जाल्यार ह्या जीवनान सुद्धा आमकां कृष्णाची प्रेममय सेवा गावता. हे जे भौतिक ऐश्वर आहा ते क्षणिक आसा, ते आमकां मोहित करता. आणि कृष्णा जाय की आपले भक्त आपले कडेन रावचे. बाकीचे देवी देवतांचे जे भक्त आसा तांकां तुमकां खबर आहा असुर म्हटलेले आसा. तसे कंस, हिरण्यकशिपू, हिरण्यकश हे देवी देवतांकडसून वरदान घेता आणि त्यांची इच्छा कामना पूर्ण जायना आणि तांकां स्वतः
ते देवी देवता मारता किंवा कृष्ण राम मारता, म्हणून आम्ही सदो काळ कृष्णाचे शरण वचा. आणि कृष्णाचे शरण वयपाक हे कलियुगान कली काले नाम रे पळय कृष्ण अवतार. कलियुगान नामान कृष्ण असा. कृष्ण आणि कृष्णाच्या नावान काय फरक ना. तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि ब्रह्माजी सांगता इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नथ परतर उपाय सर्व वेदे शूद्रे. सर्व दुर्लभ आमका जो प्रभुपादाचो संघ गावला, इस्कॉन मुवमेंट गावला. आणि आम्ही हे कोंकणीचो जो प्रचार करता कोंकणी माध्यमातून मुरली दरचरण प्रभू जे इतले प्रयास करता, बाकीचे माताजी त्यांना सहकार्य करता, आणि इतली वर्सां हो सातत्यान कार्यक्रम चलता. तितून वास्तविक रूपान कृष्ण संतुष्ट जाता तुमच्या प्रयत्नान. आणि तुमच्या खातीर केन्ना केन्ना आमकां हे पती जिवाक सुद्धा एक संधी गावता मातशे सिरियस वाचून तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करपाक. वास्तविक आम्ही हे पात्र बीन नाही सांगपाक तुमच्या सारख्या भक्ताक जे इतले प्रयत्न करून कार्य करतात. तरी प्रभूजीन आमकां ही सेवा दिल्ल्या बद्दल प्रभूजीचे बीन हांव धन्यवाद व्यक्त करता. सगळ्या जे आता कोण माझ्या ऐकता त्यांचे हांव धन्यवाद व्यक्त करता. सांगताना खूप कडे हांव 2-4 कडे ब्रेक झालो, चुकलो, त्याबद्दल क्षमा याचना करता. आणि हांव सोंपयता. आणि तुमकां हेज्या बद्दल कितें प्रश्न विचारप आहा किंवा डावट आसा तुम्ही विचारूं शकता. हांव प्रयत्न करता. हे आमचो एक पद्दत आसा की प्रवचन सोंपल्या उपरांत प्रश्न विचारपाचे. त्या हितून हांव विचारता. तुमकां दिसलें कितें विचारचें जाल्यार तुम्ही तुमचे स्वागत आसा. हरे कृष्ण.